सांगू पुता तू गेल मन आणखीच असते सांगून सोड. हे किती देव मुझ्या लागे उलोक लागला तर तुका सांगून सोडता. देवा तुका किती दिवक जाय मुझ्या पायक तुवें मारनोडयलें जाल्यार मेल्लो तो 3 कसांचो सैतान मातारो 3 वर्सां जालीं अजून पर्यंत गारा मांद्रेर शिकान वळवळता. सुरी घालपणी मारनोडया म्हळ्यार म्हजी माय ताच्या वेंगींतच रावता. चली याने किती रे तू देवाला गी मागता या देवा बॉक्सिंग शिकयताय. निकला तू म्हणजे सबार मस्किरी करी नाका. हांव जिवितांत एकदम सुधारला आणि हांवें एक पिडेस्तांचे अनाथ आश्रम बांदी जाय म्हण चिंतला. पिडेस्तांच्या अनाथ आश्रम मेलो कोणचो पाय तुझो मोर नसून दिमून देवाला गी मागूंक लागलाय आणि पिडेस्तांच्या अनाथ आश्रम बांधून चिंताय. पहिले तुझ्या पायची सेवा कर उपरांत पिडेस्तांच्या अनाथ आश्रम बांध. ना खंयपुणी सुनी या माजिरां पश्या अनाथ आश्रम बांध. तू जिवितान मात्र सुधारचो नाही रे. सुधारता रे म्हज्या पाय मेल्ले तक्षण हांव सुधारतलो आणि पाय जनावर अनाथ आश्रम बांदतलो. म्हळ्यार अनाथ आश्रम बांदूंक जागो म्हज्या पाय जनावर आसा रे. तर पायचो मोग नाही पायच्या आस्तेचो मोग. तू जिवितान मात्र सुधारचो नाही रे. हांव सुधारता रे खंडीत हांव सुधारता. आतां पळय हांव मेल्ले उपरांत म्हज्या मुखले जिविताचें आलोचन केलां. निकला म्हाका एक सांग तू मेल्ले उपरांत तुज्या मुखल्या जिवितांत कितें जाता. तुझ्या परी हांव लोफर जावचो नाही रे. म्हज्या मुखल्या जिवितांत हांव म्हज्या मुखल्या जिवितांत हांव एक लायटाचो खांबो जाता. कितें लायटाचो खांबो जाता. लायटाचो खांबो जावन तू कितें करताय रे. लायटाचो खांबो जावन काळकांतच्या सगळ्या लोकांक उजवाड दिता. त्या सुधी रे तू तुझ्या मुखल्या जिवितांत कितें जावंक आशेताय रे. तू लायटाचो खांबो जाता न्हय. वय तर हांव एक सुण्याचो पेटो जाता. सुण्याचो पेटो नाही कोणी कोणी फादर डॉक्टर इंजिनियर जाता आणि तू सुण्याचो पेटो जाता. सुण्याचो पेटो जावन तू कितें करताय रे. हांव सुण्याचो पेटो जावन तू लायटाचो खांबो जाता न्हय. वय हांव त्या लायटाच्या खांब्यार अशें करून मुत्ता.